फोंड्या पालिकेन 8 शॉपांचें डेमोलिशन सुरू केला। कोर्टाच्या वर्दी प्रमाण शॉपां खंय बेकायदेशीर आशिल्ली। शॉपकार सांगतात ते खंय पालिकेक टॅक्स भरताले। आता 2025 मेरेन आदीच रिन्युएबल लायसनूय घेतला आणि टॅक्सूय भरला, तरी कसली घाई काय प्रश्न। माझे 4-5 भुरगे बी कामाक ना कोण पळया माझी परिस्थिती आणि किती झालं ते आणि हांव कशें पोट भरू आता हे तुका मोटल पे म्हणून कितें नोटीस बीन दिल्ली काय ना आणि 20 वर्सांनी आता येयल्या परत लिजार दिल्ली तुमकां हे लिजार ना आमचे स्वताची दुकानां भाडे घेता टॅक्साचे फक्त आणि काय ना बोललेली टॅक्स सुद्धा बोललेलो तुम्ही सगळे भरलेले आमकां घेयना ते टॅक्स रिन्यूड अप टू 2026 परपाक आमी तिथं रेडी आहा कितले आहा तुमचे टॅक्स घेता उरलेले। हो शॉपकार हाचे पाय हे अशे, ताचे खंय कपड्याचे शॉप आसा। एकलो कामगार दवरला आणि व्हीलचॅराचेर बसून धंदो सांबाळटा। तो खरो स्वयंपूर्ण गोंयकार। मात आता सरकारान शॉपां मोडल्या उपरांत ताच्या मुखार पोटा पाणयाचो प्रश्न। आमी कितें करपाची गरीब तुमच्या फक्त हेजेरूच चलता आणि काय ना आमचे धंदो पोट फक्त आणि कोणाक बसयला ते वांगडा दुकानाचेर आणि हांव बसना दुकान म्हाका वचपा जायना दुकानाचेर म्हणून। कसली शॉप आले तुझे आयते कपड्याचे रेडीमेड 25 रुपया मेळटाय का 40 20 रुपया चपलाचे आशिल्ले चपलाच्या इथे घे दुकान ते घे 3000 भर 4000 भर आमच्या जाता खंयच्या रानात दिले म्हणून आमचे पोट भरता। शेमाकडे आमच्या आसा थंय आसा न्ही पुलीस सोसायटीची थंय पण आमकां दिल्या जाता। आमचे पोटार पाय भायर दवरता तुमी मंत्री जावन जाल्यार आमी तुमकां वोटींग घालता हे करता आनी आमी घाटी हांगच्यान येता। सरकार जागो दिता जाल्यार पुलीस स्टेशना लागसार दिवचो, हेर कडेन गिरायक जावचें ना। धंदो वतलो म्हूण ताणें रडून सरकारा कडेन मागला। डेमोलिशनाच्या विशयावेल्यान राजकारण्यांनी सरकाराचेर फोग काडला। डायरेक्ट सांगता की हे डेमोलिशनाचें कारण फक्त इतलेंच आसा की म्हाका दिसता खंय तरी कोण तरी हॉटेलां बांदपी मंत्री म्हाका दिसता आनी खंय तरी बिल्डींग बांदपाक आपल्या नांवार न्ही दुसऱ्याच्या नांवार पण फ्लॅट आपल्याच भितर म्हाका दिसता थंय खंय तरी एक रस्तो हांगा तयार करपाचो प्रयत्न चालू आहा। गव्हर्मेंटान आणि म्युन्सिपालिटीन इतलेंच सांगचें की ही दुकानां मोडून बाबा फाटल्यान कोणाक बिल्डींग बांदपाक दिता काय तूं पॅसेज करता काय बाबा गरिबांच्या पोटार मारून तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून ती लोक अदालताक मागीर मॅटर सेटल केली। तितून म्युन्सिपालिटी बीन पार्टी आशिल्ली। म्युन्सिपालिटीन त्या कन्सेंटमाक सायन मारल्या, त्याच्या सीओनी सायन मारल्या आणि त्यांच्या एडवोकेटांनी बीन सायन मारल्या की ऑर्डर आमचे कडेन आसा। हे इल्लिगल न्ही, हे म्युन्सिपालिटीनूच लिजार दिल्ली जागा। जवळजवळ 8 जी शॉपां आसा ही इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला म्हणून आयज खंय तरी म्युन्सिपालिटी ही 8वी शॉपां जी आहा ही डेमोलिश करपाक लागून आयिल्ली आसा आणि हांगासर 2 शॉपां तेंच्यांनी खाली केल्ली आसा आणि ती मोडपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी मशीन घालून ती मोडलेली आसात। हांकां पयलीं प्रायर नोटीस ते म्हणटा दिवंक ना। प्रेसिडेंटा खातीर विवेक प्रभू।